युनिटी मॉल बांधपाक पंचायत परवानगी दिवची ना, लोकवटेन रावतले पंचायत मंडळाचो निर्णय. पंचायत मंडळ आणि थळाव्यांची बसका जाली. तुम्ही जाणा आसतले कित्याक हो विषय एक म्हयनोभर जालो घासता. तुमकां खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगलें ग्रामसभेतून रेजोल्यूशन घेतलेलें कित्याक की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें. आतां तिनीच ग्रामसभेक आमी रेजोल्यूशन घेतलेलें. आयज आमी फोर्टनायट मिटिंगेन डिस्कशन घेतलेलें की आमकां हो गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून. लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केलें. पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबरान म्हणजे अपोज सांगलें की आमकां लोकांक जर नाका आमकां नाका म्हणून हो आयच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें. सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले ना. पळय आतां तेणें डिस्कशनाक घेतलें तें जनरल डिस्कशनाक घेतलां. आतां आमी समजा बसतले तेजे कडेन सेक्रेटरी टोटल फायल स्टडी करपाक जाय आमकां कितें डॉक्युमेंट ना तितून. कित्याक आमकां कशें कंपेर करपाक जाय. ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे अप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय थंय सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर. सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपाक जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला. कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा. सो आमचे गांवकार आहा जे वेल वर्स आहा तितून बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा. सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी. कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपाक जाय. आतां तेजे लिगल क्लेमूय येतले. सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपाक जाय आनी बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना. 4 तारखेर तेंच्यांनी व्हर्च्युअली फावंडेशन घातलें युनिटी मॉलाचें आनी 7 तारखेर कंस्ट्रक्शन लायसनाक एप्लाय केलें. हेज्यान पयलीं आमच्या 3 ग्रामसभांनी सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आनी ठराव घेतलो की आमकां हांगासर युनिटी मॉल त्याच प्रमाणे सीएमान जे हे केल्लें आसा एनाउन्समेंट केल्लो आसा 17 मजली प्रशासन स्तंभ होय आमकां नाका म्हणून. सो त्या बरोबर एक पंचायतीन बरें डिसिजन घेतलें की आमी तांकां सांगलें की हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या बरोबर तांकां थंय स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. जो भौस आसा भौस चलता भौसार आपयता आमी कित्याक गांवाची डिसिजनां. त्या बरोबर आमच्या भौसाची वाड्याचे आमचे भौस जमून आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आसा की हो लढो जो आसा तो आमी कितें करतले म्हणून वांगडा फुडें व्हरतले म्हणून. आयज एग्जॅक्ट कितें जालें तें तुमकां सांगता. फर्स्ट आयटमूच आसलो तो म्हणटा ती फायल येयल्ली GDCची फॉर युनिटी मॉल कंस्ट्रक्शन लायसन ती प्लेस जाली आनी सेक्रेटरीन वाचलें की अशें आसा म्हणून आनी डिस्क्रिपन्सी नोट केली. म्हणजे एक फायल दिला तितून बरी व्हडली फायल दिल्ली आसा. मात तितून कितें ना तितून जशें बाबून सांगलें 1 and 14 तेंचें मेन्शन केल्लें ना. आनी मागीर टायटल डॉक्युमेंट्स ना. म्हणजे जी पयली आयटीची जागा आसली ती आतां DTDCची कशी जाली. पयली ती गव्हर्मेंट जागा आसा ती डिपार्टमेंटाक कशी पावली ते टायटल डॉक्युमेंट्स ना. मेन म्हणजे WRTचें परमिशन ना. आनी जो 55 KLDचो स्टेवेज ट्रिटमेंट प्लॅन येता तेजे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. ती जे वेटलँड म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा ते वेटलँडच्या बफर झोनान आनी इन्फ्लुएन्स झोनान जो 3.5 लाख ते 4 लाख सुमार इन्फ्लुएन्स झोन आसा त्या झोनान हे कन्स्ट्रक्शन येता आनी ती बाउंड्रीज डिमार्केट जावंक ना. डिमार्केट जायनासतना हे 25,000 स्क्वेअर मिटरान युनिटी मॉल हाडटा. मजगती सगळे परवाने घेवनूच बांदकामाक सुरवात करतले. सरकारान कोर्टाक सांगला. सुनावणी 11 नोव्हेंबराक दवरल्या. On petition filed against the Unity Mall at Chimbel, what happened in that? That petition is filed on the premise that we are carrying out construction without waiting for the panchayat to give us a license. That was completely incorrect. No construction has started. What has happened is only enclosing of the area has taken place. No construction activity has started. Court noted that there is no construction that is going on, and we told the court also that unless we obtain the license from the panchayat, which we have already applied for, we don't want to start any construction. So the petition is based on a false premise or a wrong premise, and the court noted that, and the court has now adjourned the matter. Bureau report, Prudent. सांगड्याच्या राखणदारा ह्या बेतोडकाराच्या करुणाकारा आयज जेव्हा पसंतीचे आणि बेतोडचे लोक तुमच्या जेवणाकडे येयल्ले आसा. जेव्हा फाटल्या 24 तारखेर बुधवाराक आमी एक थारावणी घेतली त्या कडेन की हेचो प्रकल्प जो आसा हो बंद जावचो रद्द जावचो आणि 8 दिसां भितर हो प्रकल्प कितें निर्णय लागचो अशें तेव्हा तुमच्या आमी मागणी केल्ली. आणि हो प्रकल्प रद्द जाल्या उपरांत आमी तुमकां एक जांभूळ अर्पण करतले अशें तेव्हा आमी तुमच्या मागलेलें. बुधवार आणि आयतार जेव्हा तुमचो दीस त्याच प्रमाणे आयताराचो सुटयेचो दीस आसून सुद्दां जे आमदार आसा मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी एक निर्णय केलो की हो प्रकल्प जो आसा हो रद्द जाता अशें म्हणून. तेन्ना तेव्हा राखणदाराक आयज अशें दिसता की आयज जे म्हणजे मनांच्यान आमी एक असंशय कारांनी आनी बेतोडकारांचे तुमच्या चरणा कडेन मागलेलें ते देवा आयज खंय ना खंय तरी पावन जाल्लें आसा आनी तें आयज हांगा सिद्ध जाल्लें आसा. तेन्ना देवा राखणदारा अशीच तुमची अखंड कृपादृश्टी आमच्या कसमशेच्या आनी बेतोडेच्या वाठारांत तुमी दवरची
हो प्रकल्प जरी रद्द जाला अशें तोंडी जरी जाल्लें आसा तरी देवा राखणदारा आमकां हेजेर पेपराचेर तुमी एक कागदोपत्र व्यवहार जो आसा हो जाता तितले बेगिनाचे बेगीन करून दिवचो अशी देवा तुमच्या चरणा कडेन आमी विनंती करता. तेच प्रमाणे देवा राखणदारा जी ग्रामपंचायत आसा थंय एक आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागिल्ली. ती ग्रामसभा घेवपाक सरपंच हो तेन्ना खातीर टाळटाळ करता. देवा राखणदारा ही आतां ग्रामसभा जी आसा 21 तारखेर जावपाची आसा. हो विशय ग्रामसभेक मांडून हेजेर एक ठराव आमकां तुमी संबंद करून दिवचो. तुमची कृपादृश्टी देवा राखणदारा तुमी दवरची. हे सरपंचाक देवा सद्बुद्धी दिवची तुमी. जो ते टाळटाळ करता तेजेर कांयच तुमी कोप करचो न्हू देवा राखणदारा. कारण तेकाय बायल भुरगीं आसा तेन्ना तेका तुमी तेजेर कांयच कोप करचो न्हू. आमी देवा राखणदारा आयज पर्यंत हे प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्प बरे भाशेन आमी निभयल्लो आसा आनी आमकां देवा हेजे फुडें खंयच कोणा कडेनूच कांय वायटपण करपाचें ना. तेन्ना एक ग्रामसभेकूय एक ग्रामसभा जी आसा देवा राखणदारा ही ग्रामसभा बरे भाशेन जावची आनी देवा राखणदारा कसमशेकार जशे एक जाल्ले आसा तांकां एक मुठीन जशे ते रावले आसा देवा राखणदारा तेच प्रमाणे हेजे फुडें देवा राखणदारा तुमी तांकां अशेंच दवरचे. आनी देवा राखणदारा आमकां थंय खंय ना खंय तरी आमचें विभाजन करपाचो प्रयत्न जातलो. थंय तुमी तिगांयनी तुमी आमचो तळ्याचो लंगड्याचो आनी घुगराचो अशे तिगूय जाण जे तुमी आसात आनी देवा राखणदारा आमी मदीं आसात. तुमची अखंड कृपादृश्टी दवरची. तुमच्या चरणा कडेन आमी हांगा सांगलेलें त्याच प्रमाणे तळ्याच्या आनी लंगड्याच्याकूय आमी रोड आनी कामां दिल्लीं आसा. तिवूय देवा तुमी थंय तेंच्यांनी ती पावन करून घेवची. तुमी तुमच्या चरणा कडेन आयज आमी हे रोड आनी कामां घातलेलीं आसा. तिवूय देवा राखणदारा तुमी हे पावन करून घेवची अशी तुमच्या चरणा कडेन विनंती करता. तेच प्रमाणे जे आमचे रिपोर्टर आसा हे रिपोर्टरांनी आमकां खूब आमकां हेल्प केल्लें आसा. देवा राखणदारा पावस वोत आनी थंडी अशी म्हणनासतना ते लोकांची सेवा करता. तांकां देवा तेंचेर तुमी तुमची अखंड कृपादृश्टी दवरची. कांयच आमचे कडल्यान तेंच्यांनी लोभ करिनासतना कांय स्वार्थ करिनासतना तेंच्यांनी देवा राखणदारा आमची जो बातमी जी आसा ती दोंगरार चडोवन आनी सगळ्याक चडोवन देवा राखणदारा लोकां पर्यंत सरकारा पर्यंत पावोवन आमचो प्रकल्प रद्द करपाक तेंची खूब मोलाची भुमिका आसा. तेन्ना देवा राखणदारा तुमी तेंचेरूय अखंड कृपादृश्टी दवरची. तांकां देवा ते भोंवता आसतना तुमची राखण करची देवा राखणदारा अशी तुमच्या चरणा कडेन विनंती करता. परत एकदा देवा राखणदारा तुमचे कडेन मागता की आमची कसमशेचे भाव जे आसा हे देवा राखणदारा जशे आयज 50 ते 60 वर्सांनी एकठांय येयल्ले आसा अशेंच देवा राखणदारा तुमी तांकां एकठांय दवरचे. आमची भावी पिळगी जी फुडें येवपाची आसा जी भुरगीं आसा तांकां देवा राखणदारा तुमी हेजे फुडें बरे भाशेन दवरचे. तेंच्या मनान कांय देवा तांकां राखणदारा तुमच्या बद्दल सद्बुद्धी प्राप्त करून दिवची. तुमची देवा सेवा करपाची तांकां बुद्ध दिवची देवा राखणदारा आनी तुमची अखंड कृपादृश्टी तुमी तेंचेर दवरची. तेंचे घरचे तेंच्या कुटुंबाचे सगळ्यांचे देवा राखणदारा तुमी बरें करचे सांबाळ करचे देवा आनी कल्याण करचे. श्री लंगडेश्वर महाराज की जय. गोंयांत राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाय की नाका ते विशीं जाणून घेवंक केंद्रीय उच्चाधिकारी समिती गोंयांत पावली. सांजे आदेसाक समिती जळावंदारांची मतां आयकून घेतली. दनपारां 3 ते 6:30 मेरेन बसका जातली. 3 सरकारा वांगडा, 3:30 याचिकादार गोवा फावंडेशना वांगडा, 4 ते 6:30 राखीव व्याघ्र क्षेत्रांतली 6 मतदारसंघांतल्या जळावंदारां वांगडा चर्चा जातली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टांत 12 नोव्हेंबराक सुनावणी घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले पुलीस स्टेशनार एका बायला पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हूण पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय आड कागाळ PIची रोखडीच बदली. ताका रिझर्वांत दवरला. वाळपयचो पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकारा कडेन ताबो. नमस्कार. सध्या ज्या पद्धतीने डिचोली पुलिसाचे कार्य सध्या बऱ्यापैकी चाललेले आहा आणि त्या हेतून केसीस सुद्धा बऱ्यापैकी सॉल्व जाता. तीच एक धक्कादायक बातमी ह्या 2 दिवसां भितर येता की डिचोलीचे जे PI जे आहा पुलीस निरीक्षक जे विजय राणे जे आहा ते विजय राणेक सध्या एका त्यांच्याच डिचोली स्थानकार आशिल्ले स्टाफ आपल्याचेर हरेसमेंट करता ह्या गजालीचेर तांकां त्या कंप्लेनीच्या आदारार तांकां सध्या ट्रान्सफर ही पणजे रिझर्व लायनान सध्या केल्ली आहा. आनी ह्या हेतून फुडें म्हायती अशी कळटा की ज्या पद्दतीन त्या लेडी स्टाफान कंप्लेंट ज्या आदारे दिलेली आहा त्या आदाराचेर त्यांची चौकशी केली वयतली आनी ह्याच चौकशीचेर त्यांचे फुडें भवितव्य ठरले गेल्ले वयतले अशें म्हणून कळटा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कंप्लेंट. अर्सीफ खान हो 14 वर्सांचो तरणाटो आपले आवयक सांगता माडेल पिकेन मारगांव हांगासर एका भाड्याच्या रुमान रावतालो. सुमार 4-5 दीस जाले ताका खूब जोर येतालो आनी तो तसोच घरांतूच आसलो. आनी काल अकस्मात ताका उलटी येवपाक लागली. ताका लागून 108 आपयली आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. पूण हॉस्पिटलान वेचे आदींच तो संपलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका व्हेल्लो. थंय तांकां ब्रॉड डेड म्हूण प्रोनावन्स केलो
आणि ताची बॉडी तांणी पोस्टमॉर्टमाक धाडली. ते उपरांत ताचे बॉडीचे पोस्टमॉर्टम करून ताची कूड ताच्या आवयक लागीं दिल्या आनी ताच्या ब्लडाचे सॅम्पल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रिजर्व करून दवरला चॅक करूंक ताका डेंगी ओ मलेरिया जाल्ली काय म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मारगांव सावन सावे डायस. The special court at Mersey has allowed the intervention application filed by victim Rama Kankonkar in the bail application of main accused Genito Cardozo. On Wednesday, this matter came up for hearing before the special court, and both the prosecution and defense side means counsel representing Genito Cardozo did not oppose the intervention plea of Rama Kankonkar. The court has further directed Rama Kankonkar to file his say on Thursday, and the hearing on the bail application of Genito Cardozo will be heard on Friday. Mukesh Kumar for Prudent. The special court at Mercedes is scheduled to hear the arguments on Friday over the bail application filed by prime accused Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. And according to sources, police in the say filed before the court opposing the bail plea of Genito Cardozo has contended that Genito Cardozo has been arrested in this case on the basis of confessional statement given by accused Francis Nadar. Accused Francis Nadar has confessed that he had received a call from Genito Cardozo informing that Rama is troubling him by highlighting his name on social media and defaming him. Accordingly, they hatched conspiracy to assault Rama Kankonkar, and since 14th September 2025, they started following Rama with weapon of assault and cow dung. Genito was providing them information regarding whereabouts of Rama Kankonkar, and finally on 18th September 2025, accused Francis Nadar got information through WhatsApp call from Genito that Rama was at Karanjalem. Accordingly, they visited the spot, located Rama Kankonkar, and they executed their plan by assaulting Rama with cable wires and rubbed cow dung on his face. The police has further contended that all the call history on Genito's mobile phone has been deleted by Genito prior to his arrest, which clearly indicates that Genito is fully involved in the crime. The police has finally summarized that investigation is in preliminary stage, and the investigation agency requires more time to investigate and to go to the roots of the case and to unearth the conspiracy behind the crime. The police has also contended that the crime committed by Genito is serious in nature and it has created terror in the minds of general public. Hence, he does not deserve bail at this stage. Police has also apprehended that if Genito is granted bail, then there are chances that he might threaten or interfere directly with the witnesses and also threaten the family members of the victim Rama Kankonkar and complainant Soiru to depose the facts about this case before the court. Mukesh Kumar for Prudent.